काँग्रेसीचे उमेदवार कोणूय आसूं ताचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयांतली दोनूय सिटां भाजपाकूच मेळटली असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। काँग्रेसीन जरी कोणीय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आसत जाल्यार ताचो व्हडलोसो फरक आमकां दोनूय मतदारसंघांनी जावचो ना। त्या खातीर एक जरी जावं एकदां ते डिक्लेअर केले अशें म्हणपाची पाळी जी आसा पळय ती काँग्रेसीचेर येयल्ली आसा। आनी इतकें सांगता आसतना की पार्टीचें काम आनी डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात ह्या 10 वर्सांत केल्लें काम हें लोकांक सबूर आसा। लोक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एके वाटेंतल्यान आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान राहुल गांधी आसा। त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रधानमंत्री म्हणून मोदीजीक तिसरे फावटी चूज करपा खातीर सगळे जाण तयार आहा आनी आतां 7 तारखेक मोठ्या मताधिक्यान आमकां दोनूय सीट जिखतले हाची पूर्ण खात्री आनी विश्वास आनी आमी जिखतले। दक्षिण गोंयचो सीट 60,000+ मतांनी आमी जिखतले हाचो हांव विश्वासान सांगूं शकता। कारण दक्षिण गोवा मतदारसंघ पूर्ण आमच्या कॅन्डिडेटांनी भोंवून काडलो। हांव स्वता म्हाज्या बरोबर आमचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी नरेन बाकी सगळे जाण हे कंटिन्युअसली प्रवास करीत आसा। आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटाक जिखपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान आमचो प्रवास सुरू आसा। बिचोले तालुक्यांतली लीड ही सगळ्यांत व्हडली लीड आसतली। सांखळे, बिचोले आनी मये हे तिनूय मतदारसंघांतले आमदार हे सद्या सरकारान आसात म्हणटा तशें। आनी बिचोले तालुक्यांत आमकां एक मोठी लीड ही अपेक्षीत आसा। लोक बिचोले तालुक्यांतले आमच्या बरोबर रावतले।